इस्तर भितर मरे थँक्यू इस्तोच तर आमच्या बरोबर गोवा गेम्स स्कूलान आसलेलो ऑरविली आसलेलो आनी तुमी सगळे मॅक्झिमम आमच्या बरोबर आसले. हांवूय गोवा टीएमसीन पयलीं यूथ प्रेसिडेंट म्हणून काम केलें, थोडो काळ मागीर स्पोक्स पर्सन म्हणून जालो. पूण ज्या पद्दतीन गोंयचे इश्यूज जे आमकां हँडल करपाक जाय आसलेले, टीएमसी पार्टी म्हणून जर तूं जर इंडिव्हिज्युअल म्हणून जर त्या पद्दती प्रमाणे खंय तरी जायना आसलेलें. आनी आय हॅव अंडरस्टूड वन थिंग की जर आमी युनायटेड रावत जाल्यार इट इज इजी. खंयचेय जर कोणाय कडेन झूज मांडटलो जाल्यार युनायटेड आसा जाल्यार आमकां ती इजी जाता. सो तें मेजर कारण आसलेलें. इलेक्शन्स येतात वयतात, आतां नितीन चोपडेकर थंय आसा, सगळे खूब जाण आसात. सो आमी जॉयंटली जर काम करीत जाल्यार आमचे जे मेजर इश्यूज आसात, आतां 100 इश्यूज आसले तातले 50 ते 60 इश्यूज आमकां हँडल करपाक इजी जातले. कित्याक आमी डिवायड करून ते इश्यूज हँडल करपाक शकतले आनी ताचो रिजल्ट्स बरे येतले. आनी एट द एंड पॉलिटिक्स म्हटल्यार म्हाज्या खातीर कितें इज एन सोशल सर्वीस. तूं स्वताचो स्वार्थ न पळयता दुसऱ्यां खातीर काम करप हेच एक्चुअली पॉलिटिक्स. आतां ताच्या भितर इंटरनली पॉलिटिक्स कितें जाता तातूंत म्हाका एक्चुअली वातान मोस्ट प्रोबेबली म्हाका पडपाचें ना, म्हाजो तातूंत कांयच इंट्रस्टूय आसना. म्हाज्या खातीर यू वर्क फॉर द पीपल. तुमकां जर लोक जरी दिना जाल्यार देव तुका जे कितें दिवपाचें आसा तें दिता. आयज काँग्रेसीन पावप हें म्हाका देवान दिलां आसतलें. कॅप्टन आसा, अमित आसा, तांच्या सपोर्टान फुडें कितें जावपाचें आसा तें बी देव घडोवन घेतलो म्हाज्या कडल्यान. आनी तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद. देव बरोबर. एक बरो खोशीचो दीस ते फायनली आमचो जो फायर फायटर आसा, एक बरो डेरिंग एक्टिविस्ट मोर्मुगांवचो आनी गोंयचो म्हणटा जाल्यार म्हज्या सारकें म्हळ्यार जयेश शेटगांवकर आयज काँग्रेस पार्टीन आयिल्लो आसा. खूब खोशेची खबर. आमकांच न्ही, ह्या लोकांकूय एक उमेद येतली आख्ख्या मोर्मुगांवान की आयज तांची जी लढाय आशिल्ली अलॉंग विथ जयेश शेटगांवकर ती एका हायर प्लॅटफॉर्माचेर वयता. आनी ताजे बरोबर आमची सदां फायटींग लिडर आशिल्ली बाय सिमा भेरे, ती आयज आमचे मदीं जॉयन जाल्ली आसा. आनी बाब जॉन्सन आनी खुबशे आनीक जॉयन जावपाचे आसा. बरी खबर. हातूंत दाखयता वातावरण कशें आसा, खंयच्या सायडीक वारें डायरेक्शनान आसा पळय तें. आनी मोर्मुगांव म्हळ्यार एपी सेंटर. हें पळय लढाई चल्ल्या जी भ्रश्टाचार जनता पार्टी आसा पळय, जे गोंय डिस्ट्रॉय करता, जे आयज जे एमपीटी आशिल्लें, एमपीए केलें आनी आख्खें गोंय डिस्ट्रॉय जाता. कोस्टल विलेजीस जावं टुरिजम जावं सगळे बिजनस गेले ते मोर्मुगांवच्यान स्टार्ट जाता. म्हणजे मोर्मुगांव इज द एपी सेंटर. हांगाच्यान आमी रेवल्युशन स्टार्ट करपाक जाय, ते बीजेपीक भायर उडोवपाक. आनी म्हाका दिसता जो मनीस, हांव जाल्यार एक्टिविजनान एंड ऑफ 2017 अशी एक चुकून एंट्री जाली. बट आमच्या पयलीं हांव जाणो बाब जयेश शेटगांवकर आनी बाब किस्तोद आनी सगळे तांणी तो म्हणजे एक म्हणटा आमी दे हॅड केप्ट द फ्लॅग फ्लायींग हाय म्हणटा पळय ऑफ रेवल्युशन, ते पयलींच्यान आशिल्लें. आनी तांचे कडचे आमी पळोवन खुबशे शिकले. कशें फियरलेसली सरकारा कडेन आनी एजन्सी कडेन सांगप, तांकां आयनो दाखोवप की तुमी कितें करता तें रॉंग. फियरलेसली करप. हांव जाणो तांचे हॉटेल आशिल्लें थंय मिटींग पॉयंट. आनी तें मिटींग म्हळ्यार एक सारकें अशें एप्ट नेम म्हणटा पळय तें की सगळे एक्टिविस्ट येवन थंयसर बसप, डिसायड करप फाल्यांचो कार्यक्रम कशें करप, रातचे खंय बॅनर लावप. आनी खुबशे हाचेर अशे ओकेजनाचेर तो आपणाचें हॉटेल सोडून बंद करून, म्हणजे बिजनस आपणाची लायफ लायन बंद करून सगळ्या गोंयच्या मोगाक लागून वेतालो. गांवान पयस पेडण्या मोरजी सायडीन, बट हांगा सेटल जावन थंय ताचो मोग आसा इतलो. थंय हिल कटींग जालें, थंय धांवलो तो. म्हणजे हातूंत दाखयता हीज हार्ट एंड सोल इज फॉर गोवा. सो बरी खबर. आयज तो आयला आमचे मदीं. ताका आमी बरे एक मोठे हातून वेलकम करता आमचे पार्टयेन. आमचे मदीं एक बॉन्डिंग जाल्लें पयलीं आशिल्लें, आतां आनीक सगळें बॉन्डिंग जालें. आनी ही लढाई आमी फुडें व्हरया. जयेश बाब आमी आसतले. आप आगे बढ़ो, सब लोग आपके साथ है.
आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आयज तुमी सगळे आयले म्हणून. ताज्या उपरांत खुबदां आमचें मेळप जालें. बाब कॅप्टनान सांगलें की तो ताजो धंदो ताजें रेस्टॉरंट बंद करून सुद्दां 1 म्हयनो ताणें आमच्या कॅम्पेनिंगाक सहभागी जालो. वेरियस इश्यूज तो घेत आसा, लायक MP तुमच्या मुर्मुगांवच्या तालुक्यांत जेन्ना झाडां कटींग करपाचो विशय आयलो, जेन्ना झाडांचें नंबरींग जालें तेन्ना तो स्वता थंय आसता. अशे वेरियस इश्यूज, कोल आसतलो, फ्लायओवराचो विशय आसतलो. पूण म्हाका दिसता आज गोंयभर जर तर आमी वातावरण पळयत जाल्यार आज गोंयच्या लोकांक दिसून येवपाक लागला की जर तर मुखार भारतीय जनता पार्टीक जर तर टक्कर दितलो आनी भारतीय जनता पार्टीक आज गोंयच्यान समज जर तर भायर उडयतलो जाल्यार तो फक्त काँग्रेस पक्ष करपाक शकता. म्हणून आज जयेशा सारखे लिडर जे आज गोंय वाचोवपाक लागून आपल्या जिवाची पर्वा करनासतना, आपले धंद्याची पर्वा करनासतना जे आज छाती ठोकपणे जे आज ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या विरुद्ध जे आज लढतात तांकां आज दिसून आयला की आज दक्षिण गोंयचे खासदार हे आज दक्षिण गोंयच्या लोकांनी तांकां निवडून हाडले. तांणी उतर दिलें की आपूण जेन्ना पार्लमेंटान वतलो तेन्ना आपूण दक्षिण गोवा न्ही, आपूण फूल गोंयचे विशय घेवन पार्लमेंटान वतलो. आनी आमी ते प्रत्येक पार्लमेंटाच्या सेशनान पळयले की तांणी उत्तर गोंयचे सुद्दां विशय थंय मांडले. सगळे त्या कोडकोन जाणाय तो एक बरो एक्टिविस्ट आनी जायते लोकांक लागून जायते वावर करता तो. असले मनीस आयज आमचे पार्टयेन येवप म्हणले खंय तरी गडगड मारतलो. हे जयेशा सारखे जावं ही आमची बाय आहा आनेक भाव जॉयंट जाला. हे भाशेन जॉयंट जावप म्हणल्यार खरें खंय तरी एक गडगड मारतलोच. कितें आमची पार्टी जी पळय आहा काँग्रेस पार्टी, ही पार्टी जावन आसा गरीब लोकांची, गरिबांची. तेच चिंतून जयेश म्हाजो बरो फ्रेंड. बाब जयेश आमी सदांच गोडशा लागून जावं कित्याकूय लागून भावुरताय जाल्यार सगळे एकठांय जावन भावुरताले. आनी म्हाका जाल्यार आयज खुशी भोगता जयेशा असलो भुरगो आनी आमची भयण आनी आमचो तोवूय भाव जॉयंट जाले आनी आमी काँग्रेसीन ताका बरो वेलकम दिताय आनी आमचो काँग्रेसीचो फूल सपोर्ट ताका आसतलो काम करपाक. हें इतलें सांगून येवपाक पर्सन आलो आमचो फॉर वास्को आनी मुर्मुगांव आख्खे मुर्मुगांव तालुकाक लागून. आनी इट्स अ लॉंग पेंडींग ड्यू सांगूंक सोदता ताका हांव, कित्याक आतां कितली वर्सां जालीं हांव तांकां जॉयन जाली कित्याक आनी वयता. पूण तरी पूण तेणें एक स्टँड घेयलो फायनली आनी आयज तो आमकां जॉयन जाला. तशेंच तेजे बरोबर बाय आमचे जाला प्लस आमचो जॉन्सन. आमकां अशें करून आनी जायते येवपाक जाय आनी आमी चोयताय नेक्स्ट फ्युचर आमचो गव्हर्मेंट जावपाक आहा, आमचो काँग्रेस गव्हर्मेंट. आमचे विश्वास आसा आनी हे सपोर्ट करून तुमगेलो जशे नवीन मेंबर आमी जॉयन जाताय. आमकां खबर आहा की मुखार आमची गव्हर्मेंट येतलीच, काँग्रेस पार्टीची गव्हर्मेंट येतलीच म्हणून. कित्याक तुमगे सपोर्टाचेर आमी चलतले आनी अशें सपोर्ट दिल्यार आमच्या जयेश बाबाक आनी सगळे तुमी न्यू जॉयन येताय ते वेलकम बॅक म्हणूंक शकता तुमकां. कित्याक आमकां तुमचे भाशेन जाय लिडर मुखार सरपाक. जे जालें ते जालें पास्ट, पूण मुखार आमी स्ट्रॉंग करपाकूच जाय आमची गव्हर्मेंट. आनी आमी जे जाला गोवा इनजस्टीस आमची गोवा ती आमी जस्टीस दिवपाकूच जाय आमची गोवा. ते म्हणून वेलकम म्हणटा सगळ्यांक तुमकां जयेशा आनी सगळ्यांक आनी थँक्यू म्हणटलो.